दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकार हांणी मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो। राजभवनाच्या नव्या दरबार सभाघरान हो सोपूतविधी सुवाळो जालो। पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरा हांणी भलायकेच्या कारणाक लागून बुधवारा मंत्रीपदाचो राजीनामो दिल्लो, जाल्यार रमेश तवडकार हांणी बिरेस्तारा सकाळी सभापती पदाचो राजीनामो दिलो। तशेंच गोविंद गावडे हांकां मंत्रीपदावेल्यान काडून उडयल्ल्यान मंत्रिमंडळात 2 जागे रिते आशिल्ले। दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकार हांकां मंत्रिमंडळात आस्पावन घेतिल्ल्यान हे 2 जागे भरल्यात। दुसऱ्या वटेन मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार आणि कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोकूय मंत्रीपदाची आस्त आशिल्ली, मात दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकाराक मंत्री केल्ल्यान संकल्प आमोणकार आणि मायकल लोबो हांचो मंत्रिमंडळ प्रवेश लांबणेर पडला। दुसऱ्या वटेन रमेश तवडकार हांणी सभापती पदाचो राजीनामो दिल्ल्यान ह्या पदाचेर सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकार हांच्या नावाची चर्चा सुरू आसा। हांव दिगंबर वसंत कामत देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलों। हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलों। हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलों आनी संविधान आनी कायदो हांचे प्रमाण सगळ्या तरांच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेच संबंधी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलों। हांव दिगंबर वसंत कामत देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडटले अथवा म्हाका कळटली अशी कसलीय गजाल असो मंत्री म्हूण म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचें आसत तितलें सोडल्यार हांव खंयच्याच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताजे लागीं उक्तो करचो ना। हांव रमेश तवडकर देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा निश्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलों। हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलो आनी संविधान आनी कायदो हांचे प्रमाण सगळ्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेय संबंदीत ममताय अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो। हांव रमेश तवडकर देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडिल्ले अथवा म्हाका कळ्ळी अशी कसलीच गजाल असो मंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचें आसा तितलेंच सोडल्यार हांव खंयचेच व्यक्तीक किंवा व्यक्तीक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताजे लागीं उक्ती करचो ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।